प्रितीच्या भाव तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची नवी चीट 27 ते 31 पर्यंत. आतां आमी हें पयलें शिवर्तमान आयचें आयकोया. जेजू दोगा कुड्ड्यांक बरें कोत्ता. थंयसरलो जेजू फुडें वेतालो तेन्ना दाविदाच्या पुता आमची काकलूत कोर अशी बोब मारीत दोग कुड्डे ताच्या फाटल्यान आयले आनी तो घरा पावतोच ते कुड्डे ताचे सोरशीं आयले आनी जेजून ताका म्हणलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावडत आसा? तांणी म्हणलें, होय सायबा. तेन्ना तांच्या दोळ्यांक ताणें हात लायलो आनी म्हणलें, तुमच्या बावडता पोरमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हे कोणाकूच गोमोवचें न्हय. पूण वचून त्या आख्या प्रांतांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. भाव भयणीनो, आमी कितें आयज आयकता? जेजू थिंचोर वेता एका जाग्यार आनी ते दोन कुड्डे ताचे बोब मारतात, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. पूण जेजू ताका कांयच करिना, कसलेंच पेकोणी दिना. पूण जेन्ना तो घरा भितर वेता आनी ते कुड्डे थिंचोर त्या घरान येतात तेन्ना जेजू कितें म्हणटा ताका, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां बावडत आसा? हांव परतून विचारता तुमकां, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हणून तुमकां बावडत आसा? भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देवाचें कसलेंच बरें जाय, आमकां पेकोणी जाय, आमकां देवाचें बेसांव जाय, देवाच्या राज्यांतलें कसलेंच बरें जाय जाल्यार आमच्या जिवितांत गरज आमकां जेजूचेर बावळ दवरपाक. कित्याक हे दोन कुड्डे जे आहले तांकां तांची पेकोणी फावो जावच्या पासत जेजून तांकां विचारलें, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हणून तुमकां बावडत आसा? आनी ते कितें म्हणटा, वय सायबा. आनी भाव भयणीनो, हो प्रश्न जेजू आयज एकल्याक आमकां विचारता. कितें विचारता? हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हणून तुमकां बावडत आसा? भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां केन्नाय आमकां आमच्या सावदीन बरी आमकां सावद ना, आमकां कितें कसली पेकोणी जाय, आमच्या भुरगीं आमची बरी भशेन शिकोना, वो तांकां काजार जावंक जाय, वो तांकां भुरगें जावंक जाय, आमकां कसले पयशे जाय, कितें आमकां आमच्या जिवितांत कितें बरें जाय, आमकां कसलें आमकां फावो जावंक जाय जाल्यार देवाचें खरोच आमकां बावड कित्याचेर? जेजूच्या उतराचेर. आयज जेजू ह्या भशेन ह्या संवसारांत चलोना, जेन्ना तो 2000 वर्सां पयलीं चल्लोलो आनी देखून ते कुड्डे लोक ताका ते आयकतात आनी की जेजू तेंचो वेता म्हणून, आनी ते व्हडल्यान बोबो मारतात, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. भाव भयणीनो, आयज आमच्यान दाविदाच्या पुता म्हणून आमच्यान जेजूक उलो मारूंक जाता? जेजू जावन आसा देवाचो पूत. जेजू जावन आसा आमचो सोर्वोंडार. तो खुर्सार वचोन आमचे पासत मेलो, आमची पातकां घेतली आनी आमकां सगळें बरें घडोवन हाडलें. भाव भयणीनो, ह्या कुड्ड्यांनी बोबो मारली, दाविदाच्या पुता आमची काकूत कोर. पूण देवान जेजू वरवीं सगळें आमकां घडोवन हाडलां. जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो, मरच्या पयलीं ताणें म्हणलें, बापा सगळें सोंपारलें. आनी भाव भयणीनो, जें ताणें सगळें सोंपारलें खुर्सार, जें घडोवन हाडलें आमच्या पासत, तें आमकां फावो जावच्या पासत आमकां जाय देवाच्या उतराचेर बावड. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर बावड दवरता, खरेंच आमी त्या उतरा प्रमाणे चलता. म्हणजे कितें? हांव तुमकां एक एग्जाम्पल दितां. समजा आमकां कसली पिडा आहा, कसलो रोग आहा, कसले आमकां त्रास आहा आमच्या कुडीन. देवाचें उतर म्हणटा पेद्रूच्या पयली चिटीन दुसरो चॅप्टर
24 वडीन जेजूच्या गळ्यांनी आमकां आमची पेकोणी फावो जाल्या. जेजू आमकां पेकोणी दिवचो ना, जेजूच्या गळ्यांनी आमकां पेकोणी मेवली. जेन्ना खुर्सार जेजू मेलो आनी जेन्ना आमकां कसले त्रास आसा आमच्या कुडीन आनी आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय धरून तें देवाचें उतर आमी तोंड उक्तें करून उलयता. म्हणटें कितें? देवाचें उतर म्हणटा जेजूच्या गळ्यांनी आमची पेकोणी जाली. देखून हांव भावार्थ दवरता त्या उतराचेर म्हणून हांव म्हणटा आर्गां तुका जेजू, तुज्या गळ्यांनी म्हाका म्हजी पेकोणी मेवली. आनी जेन्ना हांव आर्गां दित रावतां जेजूक, ती पेकोणी म्हज्या कुडीन फावो जाता. म्हाका कसलीच आडकोड जाता, कसले त्रास जाता, तेन्ना आमकां देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचें उतर घेवन आमी आर्गां दिवन तें आमी घडोवन फावो जाय. भाव भयणीनो, बिश्टें आमी म्हणल्यार आमचे कडेन भावार्थ आसा. आमी खूब मागणें कोत्ता, आमी इगोर्जेक वता, आमी मीस कोत्ता, आमी हें कोत्ता तें कोत्ता आनी देवास्पण कोत्ता. ताजो अर्थ न्ही की आमचे कडेन भावार्थ आहा. आमी मागणें केलें म्हणजे आमचो भावार्थ आहा हो ना. जेन्ना आमी भावार्थान तें मागणें कोत्ता, देवाच्या उतरा प्रमाणे तें मागणें कोत्ता, तेन्ना जाता तें भावार्थाचें मागणें. जेन्ना आमी भावार्थाचें मागणें कोत्ता तेन्ना आमकां सगळें तें देव आमकां घडोवन हाडटा. आयज हो प्रश्न जेजू तुका आनी म्हाका विचारता, हें म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमकां भावार्थ आसा? आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जाणो की जेजून सगळें घडोवन हाडलां आमकां फकत जेजूक हो जबाब दिवंक जाय, जेजू तुवें म्हाका सगळें घडोवन हाडलां, तुज्या उतरा प्रमाणे म्हाका तुवें सगळें घडोवन हाडलां, सगळें संपारलें. देखून हांव तुज्या उतराचेर भावार्थ धरून तुका आर्गां दिवन हें सगळें म्हज्या जिवितांत हांव घडोवन हाडटां. आनी जेन्ना आमी भावार्थान चलता, देवाचें आमकां कांयच कमी जावचें ना, सगळें आमकां देवाच्या राज्यांतलें फावो जातलें. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या उश्य वर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, आमी हें उतर आमच्या काळजान रिगून दिसपट्ट्या जिवितान आमी तें पाळुया, करुया आमच्या जिवितान आनी सगळें देवाचें आमकां फावो करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.